तुमच्यो आनी आरजीच्यो सो कशें कितें हो केन्नाच्यान उलोवप बी जाले तुमचे कितें जालें सगळे युनायटेडली आम 39 ह्या पासून सगळे एकठांय जाल्ले पयले आमी एकठांय जावन काम करताय आनी तुमचो जाल्यार 2 दीस पयले आरजी प्रेसिडेंट मनोजान एक उलो केलो की दॅट ही इज ओपन फॉर अलायन्स आनी आम आदमी पार्टी बरा आनी दुसरे पार्टी बरा तो अलायन्स ओपन आहा म्हणून त्याच फाटल्यान आमचे एक दिसान 2-3 दीस तेजे बरोबर थिंग बसून आसले म्हणटकीर तेजेर उलोवप जालें आनी देन टुडे वी डिक्लेअर्ड पार्टी कडेन उलयले सगळे कितें जाता वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स विथ दी आरजीपी आनी अनकंडिशनल अलायन्स बट कांय कंडिशन ना कांय ना आनी गोंयचे पासत गोंयचे लोकां पासत आनी टू मेक शुअर दॅट together we can defeat the BJP. So since only with RG or Congress is also there? Sadhya RG has made a statement and he has come out saying that he would want all other parties to align with them. So to that statement, this discussion started with them. From there on, rest all parties, political parties, step by step जातल्यो. Sadhya ten उलो मारलो, आम तेगे उल्या तांकां दिलो आनी आम आत दवरलो. So now together we have to move it. Rest all parties. तुम्ही हात धरला तो बरो आरजीचो कोण जो आणि एक पार्टी आसा हाताची काँग्रेस म्हणटा तांचे कडेन कशें कितें कारण आमी पळयता बाकीचे दोन वेगवेगळे अलायन्स जातले ऑपोजिशनानूच सगळे कडेन अलायन्स जाय म्हणून सांगिलां मनोजान उलो मारलो दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन्क्लुडींग आम आदमी पार्टी हे अलायन्साचेर तेंचो उलो मारलो तेजेर आमी तांकां उलयले आनी तेजे आमी जबाब दिलो ताकी स्कुलांक कळपाक दॅट आम आदमी पार्टी पूण केजरीवाल एवरी इलेक्शनाक अशेंच उलो मारता मागीर अलायन्स आतां तुटता सो फुडें मागीर तुमचें कशें कितें करतले तुमी केजरीवाला गेले फुडें अलायन्साक नकार दिलो सो तांकां तुमी कळीत केला की बाबा अलायन्साक उलयता म्हणून तांकां सांगला जायते जाले जेन्ना 10 नसून तेच्या फाटल्यान झेडपी जाले जायतो जाले सो वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड दॅट लेट्स गो फॉर एन अलायन्स वील गो फॉर एन अलायन्स मनोज हॅज कॉल्ड अप दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स वी हॅव अग्रीड फॉर एन अलायन्स हे सगळे पार्टीन चलू जात न्हू वेन वी आर स्पीकिंग समथींग वी स्पीक ऑफ द पार्टी सो बरी गजाल यू ऑल शूड बी हॅपी अबाउट इट बिकॉज तुमकांय जाय तुमकां सगळ्यांक जाय तुम सगळ्यांक चड सपोर्ट करताय आम आदमी पार्टीकूय सपोर्ट करताय आम सगळे आमचे उलयताय तुमगे सपोर्ट नासलो आम पावनाय सो तुमकांय हे जाय बरे भाशेन ते चॅनलायज करूया लेट अस नरीश इट गोंय जर तर आमकां सल्वा करपाक जाय जाल्यार हे ऊस जायो तुमी अशेंच ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जाल्ले नरकासुराच्या टायमार ते फातोर्डा मागीर तेंचे तुटलेले कांय कारणाक लागून सो फुडें तुमी समज जावपाक लागून ते मागीर कशें स्टेप घेतले तुमी कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आसता ह्या अलायन्साचो टेस्टिंग पिरियड फोंड्या बाय इलेक्शन बी कितें आसतलो स्टेप बाय स्टेप या अनकंडिशनल अलायन्स म्हणून कितें जालें तें जालें दॅट वी आर नॉट पार्टी टू एनी ऑफ दॅट फर्स्ट टायम ही हॅज कम अप सेइंग दॅट आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो देअर and he is open and we have replied to him. So don't keep on तुम्ही केजरीवाला कडेन उलयल्या रणजी बाब तुम्ही केजरीवाला कडेन उलयल्या इन फ्युचर काँग्रेसी कडेन सुद्दां अलायन्स करपाक जाय म्हणून गोंयांत सध्या आरजीन उलो मारलो आरजीगे हेजेर आमी सरा कडेन उलयले आनी हे सगळें उलयन सरा कडेन उलयन सगळें डिसिजन आरजीगे हेजेर जालें न्हू मुखावेल स्टेप मुखावेल पूण आरजी काँग्रेसूय जाय तुम्ही सो कडेन बीन उलोवप जाला हे बद्दल आनी आरजी काँग्रेसूय जाय सो तुमी आरजी खंय तरी काँग्रेसी कडल्यान सेपरेट करना चय आता परत तुगे क्वेश्चन मरे तुका आन्सर कितें जाय तो म्हाका खबर ना तूं कितें आन्सर जाय तूं कितें आन्सर आरजी काँग्रेसूय जाय तूं कितें म्हणो जाय आन्सर कितें जाय तुका बरोवन दी हांव ताचेर रिप्लाय करता तुका तूं काय सांगितलो मनोजान उलो मारलो आमी त्या उल्या रिप्लाय दिलो तूं आनी दुसरें सगळें कित्याक कनेक्ट करता इफ यू वॉन्ट सम स्पेसिफीक आन्सर रायट एंड गिव आल सी आम आदमी पार्टी saying की आम आदमी पार्टी इज द बीटिंग ऑफ द हे सगळें मरे जायत जालां हेच्या फाटल्यान हे सगळें जान एवरीबडी इज नाव ऑन पेज गोवा जरी तरी आम जर पेज गोवाचेर रावपाक जाय जाल्यार ऑल दीस पास्ट इज ऑल गॉन लेट अस ओनली लूक अहेड आनी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड कळ्ळें एंड वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर आयडियोलॉजी विल मॅच द आम आदमी पार्टी सी आयडियोलॉजी बी सगळ्यो इट इज ऑल नाव ऑल हॅव टू कम टुगेदर तितू आनी मॅच करपा आनी तसो काय ना वी हॅव टू कम तुगे आयडियोलॉजी तुवें दवरपाची मुगे आयडियोलॉजी हांवें दवरपाच्यो आनी सगळे कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर हे भाशेन हांवें सांगिल्लें तुमकां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे कितें रेस मागोस दोंगोरा तो रेस मागोस दोंगोर जो कातरुलो तो कोण कातरुल्लो पयलो ते आमी सगळे जाणाय पूण सध्या जरी ते कॉमन आयडियोलॉजीचे येयले तो रेस मागोस दोंगोर तुमी रिस्टोर्ड म्हणजे कितें तो दोंगोर आहा तसो उरपाक जे फिलिंग जाला शेतांनी ते शेत आहा तशें रिस्टोर करपाक सो दीस इज द कॉमन आयडियोलॉजी नो विथ दीस ते शेत कोण पुरयल्लें हुच गव्हर्मेंट आहलो हे सगळे आमी जाणाय इन द पास्ट वॉट हॅज हॅपन्ड बट नाव टुडे वी हॅव टू
draw a line and come on page go and page go येतले जाल्यार this is the first step. RG has taken the initiative to call everyone. We have replied to that initiative and we are the first one who have replied. Rest कोण येता ते all part of it. And unconditional दिले so there is no conditions. No conditions at all. So we have to now sit down together and do it. ओके बरें थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.